तिगरपालीच्या शेतकारांक थाकाय मेळटलीशी दिसता। गावात फामाद पाली तळे आसा, पूण ह्या तळ्याचे उदक शेतामेरेन पावनासले। आयज शेतकारांनीच वाट सोदून काढली आणि सरकाराचे नदरेक ती हाडूनय दिली। हे तळे मयेच्या तळेचे धर्तरेर जावचे अशें सरपंच सांगता। तशें जालें जाल्यार हो वाठार सगळ्या आंगांनी गिरेस्त जातलो खंय। आता बॉल सरकाराच्या रिंगणात। आता तळ्यातले उदक शेतांनी केन्ना पावत ते पळोवपाचे। गोवा 365 सदांच गोंयकारांचो आवाज जावन लोकांचे विशय हायलायट करता। दिकरपाली वाठारांतले पाली तळे फामाद। शेतकारांच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या गावात शेतां वांयगणां रोयतात, पण उदक मेळपाक आडमेळी येतात। फाटलीं 2 वर्सां जालीं वांयगण रोवंक ना। सरकार शेतां रोयत म्हणून आश्वासनां दितात, पूण प्रत्यक्षात कसल्योच हालचाली ना। आयकात। पयले गोवा 365 देव बरें म्हणटा आमचे तेणें केलें म्हणून चड करून आमचे शेतकार आसा तांकां उदक सारकें जायना, अशें करून ती घेवन येता। हें ताणें बरें बांदून दिवन ताका कितें उदकाचें पळोवन सारकें उदक शेतांक वचपाक तेमितलें कितें करून दिलें धाडून दिलें तेजें मागता तांकां बरें शेतान उदक वचपाचें करून दिवचें म्हणून। आनी आमच्या शेतकारांक मातशें कितें हेल्प करचें। कित्याक पयलीं वांयगण बी रोयताले, आतां तितलें ते वांयगण उदकाक लागून वांयगण बी रोयना। जाल्यार हें तर बरे भशेन करून दिलें जाल्यार ती वांयगण रोवपाक बी तुमकां मुखार सरतलीं। आमकां हें उदक आमकां रोवपा मेळना, हें शेत उदक वचना, चड उदक वचना, ताका लागून आमगे शेत रोवपा उरला। शेत आतां 2 वर्सां जालीं वांयगण रोयनाय मागीर हें उदक आमकां पावना। आमगे अशें उदक सोडपा मनीस आसतालो तो आमकां सोडून दितालो। पायपान भितर वचप म्हणजे अशें वचप, तो वयता आनी वयत दिसता भितर एक गोण व्हरोंक पडटा तेका, एक शेण व्हरोंक पडटा आनी तो मान धडान ते मागीर उदक भायर सरता। उदक भायर सरता आनी मागीर तो मनीस न्हू भितर वयता, तो मनीस वयत त्यासो भायर सरोंक जायो। पत्तून येवपा मेळना आनी तेका भितर काळोख जायना। काळोख जाता त्या खातीर आमी हारसो घाताय, येदो व्हडलो हारसो तो घेवन आमी थिंग 2-4 जाण बसताय आनी तितून भितर हारसा उजो आतां सारके प्लेटीचेर पडोंक जाय आनी तेन्ना तेका तें दिश्ट पडटा। आनी तेदोन मागीर तो तें उदक सोड म्हणून तेका जालें यो भायर सर म्हणून आमी तेका सांगूंक जाय। ना जालें जाल्यार तेका आनी परतोवपा मेळना भितर। ना वयत तेका सोच भायर सरोंक जाय। आनी चड बरें दिवंक म्हणटा हांव क्रूज सिल्वाक आमदाराक, जे कितलेशे आमदार येवन गेले पूण हांगा कोणें व्हडलेशें लक्ष दिवना। पूण तो आमदार येतकीर हांगा एक पाळी तळे आसा म्हणून तुमकांय हायलायट जालें आनी गांवच्या लोकांनी बी हायलायट जाल्लें आसा। तेन्ना तेणी हें काम हातीन घेतला तें बरो विचार करून तेणी घेतलेले आसा। आनी तशेंच आमगेले शेतकार भाव हांगा शेत रोयता आनी हें उदक हांगा आसा, उदकाक मातशें दाखय उदक आसा, तांकां जेन्ना एक पंप लावन तांकां एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिवन हें उदक तांकां शेतांत पावपा खातीर कितें तरी एक सुविधा दिली। आनी गव्हर्मेंट सुद्दां म्हणटा एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुख्यमंत्री आमचो म्हणटा शेतकाराक शेत रोया पूण शेत रोवपाक तांकां प्रोत्साहन एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुख्यमंत्री दिवचें आनी जें उदक आसा हांगा त्या उदकाचो यूज ह्या शेतकारांनी जावचो आनी तांकां हांगासरल्यान एक पायपलायन किंवा कितें तरी उदक व्हरपाक सपोर्टींग तांकां दिवचें। आनी जी शेत रोयता आज जाणी 10 जाण शेत रोयता ती फाल्यां 40 जाण रोयतली शेतां। पयलींचो हाका हांव 5 जाण देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक एक मोतीन आनी हे क्लिनींग करपाक इश्यू घेतलो आहा आनी फुडलें तें एक पाली लेक म्हूण एक ब्युटिफिकेशन आनी कितें इनकम कसो येवपाक जशें माया लेक आहा तशें आमचें कितें जाता जाल्यार हें आमचें गव्हर्मेंटा अंडर करचें आनी आमचे पंचायतीक जावं आमच्या गांवच्या लोकांक एक रेव्हेन्यू कसो एकठांय करून दिवचो अशें म्हणून मागतात। अशें म्हणून आमकां सरकारा कडेन मागता। आनी बाब आमचे आउटलेट ब्लॉक जाला तो वेगळीच उक्तो करतले। हे फावट उदकाचो पुराय उपेग शेतकारांक करून दितले, आमदार क्रूज सिल्वान सांगला। आयकात। ताका लागून हो लेवल वाडोवपाक जाय। वाडोवपाक म्हणजे तांकां ते आउटलेट आहलो ती ब्लॉक जाल्लो आहाय ती थिंगा कॉन्ट्रॅक्टरा पासून मिनिस्टरान डायरेक्ट ऑर्डर दिला ती ओपन करपाक, थिंगा फुटपाथ करपाक, उदकाचो फ्लो वचपाक हे ऑलरेडी मिनिस्टरान ऑर्डर दिल्ले आहा। हांवें इतली वर्सां जालीं कोणें तेजेर एक्शन घेयलो ना, कितें ब्युटिफाय करपाक ना, तें उदक यूज करपाक। पूण आमी सामको इंट्रस्ट घेवन तें उदक जाता ते भाशेन मॅक्झिमम आमी तें यूज करतले शेतकारांक। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत।